बाणावले आलेमाव आड आलेमाव वेंचणूक जावपाची चिन्नां दिसली. चर्चिल म्हणटा आपूण बाणावलेच्या वेंचणुकेक बसतलो. फावटी हांव बाणावल्यान इलेक्शनाक बसता. कित्याक बाणावल्यान जें पळय हांवें कितें डेव्हलपमेंट केला तोच आनी हांव आसतना थिंगा एक हेल्थ सेंटर पास केलो. 12 सेक्शन केल्ले गव्हर्मेंटान. अजून तो हेल्थ सेंटर तो अजून बांदता. जाल्यार दुसरे सुवातेर चर्चिलाचो पुतळो वॉरन आलेमाव सांगता लोकांक जाय जाल्यार आपूण बाणावलेच्या वेंचणुकेक बसपाक फाटीं सरचो ना. तुगे अंकल एक सेम चर्चिल म्हाका ऑलरेडी हें केलां की 2027 बेनावली कॉन्टेस्ट करता म्हणून. सो तेन्ना तुगे कितें? Well, on him contesting elections, that's his decision. See, we are living in a secular democratic country. सगळ्यांक बसपाचो अधिकार आहा. कोणाक बसपा जाय ते बसतले. So I'm whatever the decision of the people of Benaulim constituency will be, that will be my decision. तांक जर तर जाय वॉरन बसलोलो तो बसतलो. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.